जिवाचें पालन आनी पोशण करूंक ही व्हडली जबाबदारी हर एक काजारी कुटुंबाक देवान दिल्ली आसा. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आधुनीक मनशा जिवीत एक विरोधभास जावन आसा. थोडे म्हणटात हांवें जिवितांत साधन करूंक जाय आनी इतर म्हणटात जिवीत मोठवें देखून आराम जिवया. थोडे म्हणटात जिवीत कश्टांचें देखून हांव म्हजो जीव काडून घेतां आनी इतर म्हणटात जिवीत सोबीत आनी सुंदर जावन आसा देखून जिवितांत साधन करूंक कश्टांचेर आमी जैत व्हरूंक जाय. काजारी जिवितांत अशेंच घडटा. सबार काजारी बेस आपणायतात पूण भुरगीं नाका म्हणटात. सबार भुरगीं आशेतात पूण तांकां भुरगीं जायनात आनी सबार तांच्या मोगाचें फळ जावन खुशव्यांत भुरगें वाडटा आनी असले आवय बापाय थोडी ह्या भुरग्याक कुशव्यांतूच जिवेशी मारतात. आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा काजारी संस्कार आनी मुर्शाची. जीव एक स्वास. जीव आसल्यार मनीस आनी जीव ना जाल्यार तो मोडे जावन आसा. दुडवान सगळें घेवंक जायना. मनशाच्या जणवायेन सगळें साधन करूंक जायना देखून जिवीत पालन पोशण करची जबाबदारी काजारी जोड्याच्या हातांत देवान दिला. कित्याक जिवीत देवाचें देणें जावन आसा. आफ्रिकाची सांगणी आसा भुरग्यांचो आसो कुटुंबाचो उजवाड जावन आसा आनी पवित्र सभेचें पुस्तक वा शिकोवण इव्हँजलिम विते म्हणटा मनशा जिवा विरोध जावची विविध पातकां वा विरोधपण तें विवर्सिता आनी हें जावन आसा विरोधपण हे परी जिवेशी मारची, भयोत्पादन, गर्भपात, दयामरण, जाय म्हूण जीव काडून घेवचो, कुडीचे विश्वे कातरचे, कुडीक दगदवणी दिवचें, मनशापण नासतना जेवचें तितरेंच मास न्हय, कूड वयच्या वाटेक दिवचें लावन दी ल्हान ल्हान भुरग्यांक आपल्या स्वार्था खातीर कामाक वा कारखान्यांनी घालून तांचो मान गौरव वा तांकां नाश करचें जावन आसा. देखून जिवाचें पालन आनी पोशण करूंक ही व्हडली जबाबदारी हर एक काजारी कुटुंबाक देवान दिल्ली आसा वा तांच्या हातांत दिल्ली आसा. आनी हेंच आमी उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत वाचता. देवान मनशाक म्हणलें वाडा आनी चडा संवसार भरा. ही जावन आसा जबाबदारी काजारी जोड्याच्या देवान दिल्लें. देखून आज सबार लोक काजर जातात वा सबार लोक काजर जाल्या उपरांत भुरग्यांक पोस्टपोन करतात आनी अशें जेन्ना तांकां जाय जाल्ल्या वेळार भुरगे जाय म्हूण ते आशेत आसतना तांकां भुरगें फावो जायना. जायत्या क्लिनिकांनी ते वेतात आनी आमी पळयता आज फर्टिलिटी क्लिनीक आमच्या जायत्या सिटींनी आमकां पळोवंक मेळटात आनी जायतो पयसो तांणी थंयसर घालतात आनी क्रिस्ती शिकोवणी विरोध वचून थंयसर जायतीं पथकां वा इतर हेजेन भुरग्यांक आपणावचें आमी पळयता. देखून आज थोडे काजार जायनात आनेक आमी म्हणटा रीत आनी काजार जायनासतना ते सांगातात जियेतात आनी अशें काजारी बेसा विरोध ते पातकां करून आसात. देखून असलें हें सगळें जिवीत जावं दी ह्युमॅनिटी पोप पौल VI बरयलें आनी इतर बरपां पवित्र सभेची असलें एक जिवीत आज खंडन करतात. देखून काजारी साक्रामेंत एक म्हत्वाचो साक्रामेंत आनी हो साक्रामेंत जिवीत पालन करूंक आमकां आपोवणी दितात. देखून हर एका काजारी जोड्यांक जे हांवें पयलें सांगल्या प्रमाणे पयलें भुरग्यांक जल्मा हाडूंक ताणें उक्ते रावंक जाय आनी हेच तांच्या काजारी जिविताचो शेवट जावन आसा. दुसरें एक पटी भुरग्यांक जल्मा हाडल्या उपरांत तांकां शिकप दिवंक जाय आनी एक पटी शिकप दिल्या उपरांत तिसरें ह्या भुरग्याचो फुडार बांदून हाडूंक आपल्या आवय बापायनी आपलें जिवीत तांच्या खातीर खर्चूंक जाय आनी हेंच जावन आसा हर एक कुटुंबा जिवितांत हर एक काजारी जोड्यान जिवचें महत्वाची जबाबदारी जावन आसा. आनी हेंच आमी मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयल्यार लोका सवांजल्या 1:30-8 मरी म्हणटा आपले हांव सोम्याची चाकन तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावं. मरयेन
देवाची कुशी आपल्या जिवितांत समजली आनी अशें देवाच्या कुशेक स्पंदन जावन ती आपली जिवीत जियेता. देखून आज हर एक काजारी जोड्यान तुमकांच तुमी सवाल विचारूंक जाय. तुमी पवित्र सभे मुखार दिल्ली भास आज तुमी पाळून आसात. देवाच्या कुशे खाल भुरग्या बाळांक तुमी स्विकार करता म्हणलेली ही भास तुमी जियोवन आसात. आनी तिसऱ्यान एकामेकाचो मोग आनी पवित्र सभे खातीर तुमी दिवची सेवा तुमी क्रियाळ रितीन करून आसात. ही सवालां तुमकांच विचार आनी खंडीत जावन मरी माय तुमकां आदार दितली. कित्याक मरयेन आपल्या जिवितांत देवाची कुशी केली आनी कुटुंबा जिवितांत जिविताचें पालन तिणें केलें आनी अशी संवसाराच्या सडवंदराक जेजूक ह्या संवसारांत दिलो आनी अशें जिविताचें पालन करूंक आमकां एक उंचली देख दिली. तर मरी माये संगे काजारी संस्कारांत वा काजारी जिवितांत जिविताचें पालन करूंक तीच मरी आमकां समेस्तांक आपलो आदार दिवन दी. आमेन.